नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. काळ्या पैशाची केशीत केंद्रान सुप्रीम कोर्टाक दिले 627 विदेशी अकाउंटवाल्यांचे लिस्ट सील बंद. चौकशी रिपोर्ट दिवक नोव्हेंबर मेरेन दिला प्राज. प्रकरण SIT कडे. गोय वयर सरिल्ले नाका आशिल्लो वावुरता गट 18 वरां करूनय दाबोळे पावना. मर्यादा खबर आशिल्ल्यांनी फुडें सरचे. मोपाचेर जागृतीक सोशल मिडिया वापरात. मुख्यमंत्र्यांचो उलो. लिजा रिन्यू केली तरी चौकशीत आरोप सिद्ध जाल्ली लिजा जावं येतात रद्द. खण मंत्री पर्रीकारान केले स्पष्ट. SIT आणि CAच्या कमिटीच्या रिपोर्टा प्रमाण निर्णय. आणि युनिटी वर्ल्ड करपा खातीर भारतीय फुटबॉल टीमीचे सिलेक्शन बेरेस्तारा सावन सुरू जावपी राष्ट्रीय सर्तींतल्यान गोंया सयत 11 टीमी वांटेकार. म्हापशां जातल्यो मॅची. खबरो विस्तारान. काळो पैसो विदेशी अकाउंटांनी दवरला म्हण दुबाव आशिल्ले 627 अकाउंटवाल्यांचे लिस्ट केंद्र सरकारान सकाळी सुप्रीम कोर्टाक दिले. लिस्ट सीलबंद आसा. नांवां जाहीर जाल्ली नात. काळो पैसो सांबाळटल्यांक सांबाळटा म्हण सुप्रीम कोर्टाची केंद्राचेर बडी पडल्या. कोर्टान नोव्हेंबर मेरेन केंद्राकडच्यान ह्या अकाउंटवाल्यांचे चौकशीचो रिपोर्ट मागला. सुप्रीम कोर्टाची SIT हे अकाउंट तपासतली. लिस्टांतले राधा तिमलो धरून 8 जाणांची नांवां पयलींच जाहीर जाल्यात. एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मिडियाकडे उलयलो. SIT will open the sealed covers. The SIT will thereafter see what they have to do and they will then proceed in accordance with law. उस sealed cover में सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक SIT के अंडर वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई. डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड असेसमेंट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन ऑल दीज केसेस इज 31st of March 2015. गोय कशेच वयर सरिल्ले नाका असो एक गट वावुरता. आपणे आदलो प्रधानमंत्री वाजपेयीक सांगून दाबोळे 18 वरां उक्तो करून घेतलो. इतले आसूनय थंय विमान येरादारी तांकी भायर वाडल्या. आनीक एक विमानतळ जायच म्हण मुख्यमंत्री उलयला. दाबोळेच्या मर्यादेच्यो अडचणी खबर आशिल्ल्या लोकांनी मोपाविशीं जागृताय करूंक फुडें सरचें. त्या खातीर सोशल मिडिया वापरचो म्हण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलो मारला. कळंगुटे एका रेस्टॉरंटाचें उक्तावण करतना तो ही गजाल उलयलो. I raised the issue with him to increase the civil aviation timing of Daboli airport from 6 hours to 24 hours. And he in the initial phase gave it at 18 hours. So it is only in 2000 that Daboli really opened for 18 hours. I am raising this issue purposely. There is a small band of some group of people who doesn't want any development in the state. They only think in a what you call it as a attitude which restricts yourself to the world. With destination 1, we need another airport, and that is what is MOPA, which actually will ensure that Goa can get 6 million to 8 million passengers, because the current airport is inadequate beyond 4 million. We already find it congested. In the interest of the state, I request all of you who are here, you should take some lead. Maybe you will not address press conference, but you can do it from your blog, you can do it from your website, you can do it from your Facebook account. Put up the reality of the state's interest in front. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.
मायनिंग लिजा रिन्यू केली तरी चौकशेत आरोप सिद्ध जाल्ली लिजा रद्द जावंक शकतात. ह्या नांवार चुकयल्ल्या मायनिंग कंपन्यांची चार्टर्ड अकाउंटंटाची टीम चौकशी करता. रिपोर्ट आयले उपरांत त्या प्रमाणे लिजा रिन्यू करतले म्हण खण मंत्री पर्रीकार मिडियाकडे उलयला. कांय मायनिंग कंपन्यो खंय खण खात्याक चौकशेत सहकार्य करिनात असल्या कंपन्यांचेर कारवाय जातली म्हण ताणें शिटकावणी दिल्या. 13 खण लिजांच्या रिन्युअलाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार पावल्या. खण मंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा चौकशेच्या रिपोर्टा प्रमाण लीज रिन्युअलांचो फुडार थारतलो. आता सुद्धा हांवें रिन्यू केली आनी फाल्यां अशें लक्षांत आयलें की एखाद्या मनशान ही हॅज इंडल्ज इन सम इलिगॅलिटी, ही इज नॉट एब्सॉल्व्ड फ्रॉम एनी क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन. हे पयली पॉयंट लक्षांत धरा. इट इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन. देर आर कंडिशन्स पुट अप इन द whatever renewal we do, in which one it makes it very clear that this does not absolve you of anything if it is found even afterwards. And leases can be cancelled even afterwards. जी SIT case आहा ती प्रायमरी तांचो रिपोर्ट आयल्या शिवाय जावचीच ना रिन्यू. मायनिंग नेमांचे कलम 37 आणि 38 नेम मोडपी कंपन्यांची लिजा रिन्यू करचे नात. 37 आणि 38 ज्यो शा कमिशनान इंडिकेट केल्या त्यो मायनी आमी आतां रिन्यू करचे ना. वी वील कंप्लीट द प्रोसिडींग्स अंडर 737 and 38. वॉट वील बी दोज प्रोसिडींग आय डोंट नो. दॅट वील बी फायनल डिसायडेड बेस्ड ऑन वॉट कायंड ऑफ वायलेशन इज देयर, नेचर ऑफ वायलेशन. मायनर आसत जाल्यार इज अ डिफरंट इशू. मेजर आसत जाल्यार एज आय सेड फ्रॉम अ फायन टू क्लोजिंग, कॅन्सलिंग ऑफ लीज, इट कॅन हॅपन एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द टायप ऑफ वायलेशन. चौकशेन खण संचालकाक काय मायनिंग कंपन्यो सहकार्य करिनात असल्या कंपन्यां आड कायदेशीर गुन्यांवकारी कारवाय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. इफ द कंपनीज डोंट कॉपरेट आफ्टर DMG issues a specific direction to them, obviously they have something to hide, then I will have to go for criminal investigation of that company. As of now I am doing the civic audit. That means the CA team is matching the figures backward. So there are 17 chartered accountants who have been given. I will hold a meeting of them again, find out what are the difficulties they are finding in their exercise. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. घेऊया एक विराम.